माय मोगाचं योकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स। कुंकळी सावरकट्टो ते वेरोडेचो रस्तो फोडला नियोजन शून्य अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक। लोकांक दिसपट्टो खावचो पडटा धूल, अपघातांकय तोंड दिवचे पडिल्ल्यान लोक जाल्यात फुर्योज। शिरगांवचे फामाद लयराईचे जात्रेक आयज जाली सुरुवात। गोय तशेंच हेर राज्यांतल्या लोकांनी जात्रेक केली व्हडा संख्येन गर्दी। सेजा एफए पंगडान डेम्पो एससीक 2 विरोधात 1 गोल फरकांनी हारोवन मेळयले जैत। फातोर्डेच्या खेळा मळार रंगली फुटबॉल सर्त। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात चडशा वाठारांनी अंडरग्राउंड केबलिंगाचे नियोजन शून्य काम लोकांक पिडपाक लागला। हाचीच एक देख सध्या कुंकळी सावरकट्टो ते वरोडेच्या रस्त्यार पळोवपाक मेळटा। लोकांक दिसपट्टो धूल खावचो पडटा, अपघातांकय तोंड दिवचे पडटा। लोकांची सुरक्षा पळयता कोण? फुर्योज जाल्ले थळावे आता सरकाराक प्रश्न करता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते कुंकळी सावरकट्यार आसात आणि सावरकट्यार जे रोड आसा जो कुंकळी सावन इंडस्ट्री कडेन वयता, या पांजरकणींतल्यान जो भितरल्यान रोड येता तो इंडस्ट्री वता। या रोडाच्या सामकी धयना जावन गेले कडेन आसा आणि ही म्हणल्यार फक्त जे अंडरग्राउंड केबलिंग घालतात हेजे खातीर जाला। अंडरग्राउंड केबलिंग वर जायोच, हें बरें काम आनी पूण हेतूंक जे कडेन फोंड पडले कडेन आसात थंय कॉन्ट्रॅक्टरान पुरोवपाची गरज आसा, पूण थंय तेणी पुरयले कडेन ना आणि हेजे खातीर इतली एक्सिडेंट जाता, इतले लोक हांगा पडटात की सांगपा जायना। आज गांवच्या लोकांनी सरकारा अपील केला आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला की तुम्ही ऍटलिस्ट जितली काम करतात तितली कामाचे तुम्ही ते रोबर मांडून तुम्ही मातशी कित तरी लेवल करा म्हणून। ना जाल्यार हांगा अशेच लोक जे आसा ते पडत रावतले। आणि त्याच बरोबर आता थोडे दीस उरल्यात, रोखडी इस्कॉल कॉमेज जातले, पावस येतलो आणि ह्या पावस येता तेन्ना हांगा खूब त्रास जातले। कित्याक हे जी जमीन आसा ही नो वाटले तेन्ना हांगा ट्रक्स आणि गाडी ज्यो आसा त्यो भितर वचपाचो संभव आसा। आज लोकांनी सांगला की हेजेर कॉन्ट्रॅक्टरान मातशी हें करचें आणि सरकारान आणि जो पावर मिनिस्टर आसा हेणे लक्ष घालचें आणि आमकां रिलीफ दिवची म्हणून। तुका खबर आसतली हो रूट कितको आयडीसीचो, हेजी व्हेहिकल्स वयता हिंगा आणि आयडीसी थ्रू हिंगा ट्रान्सपोर्टेशन चलता। आतां कितें आसा, ईडी काम चलता ह्या रोडाचेर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें। पयलीं म्हणल्यार स्टेटमेंट वच काडपा पडटा, ते इरिस्पॉन्सिबल हें काम करता ते। हे खणटा, रोड खणटा आनी ह्या दिसा खूब लोक पडला आमच्या दोळ्या मुखार। इवन साम भुरग्यांक गेली खाकडे आपटाला, कित्याक त्या वटेन पळोवपाक शकता तूं हिंगा सुद्दां। आनी गाडी कितल्यो भितर गेला, तेमी बाबा एक फेज वायज काम करपाचें। एक 200 मीटर 300 मिटराचें जें काम ते खणून दवरला ते मागीर तेमी फिलअप करपाचें रबर घालून कितें तरी। हे कोणा हिंग पडून गेलें ना, लोक सफर जाता। आनी द मेन थिंग इज आतां पावस पडटलो। आज सुद्दां पळय वेदर फोरकास्टान दिला पावस पडटलो म्हणून, आनी हिंग कितली जाण पडटले हेजे हांव तुका सांगूंक शकना। आतां आमी कितें करता, आमगे लेबर हाडटाय, हें करताय, आमी पुरयताय, हे फोंड पळयताय। आनी हांव मागता आमगेले लोकल MLA कडेनूच ताका पावलें आसतलें हें सिरियसनेस कितें आसा तें। आनीक जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा दवडीकर हेजे कडेनूच मागता बाबा हें पळोवचें आनी हें सिरियसनेस ही घेवची, कित्याक लोक खूब पडटलो। एक कॉन्ट्रॅक्टराक कितें आसता बाबा, आपूण काम केलो धांवलो तशें आसपा जायना। आनी इवन ड्रेनेजीस तुवें पळयला आसतल्यो, तुका विज्युअल्स मेळटले। आनी इतून एक 4 रस्त्यार म्हणटा एक फोंड मारून दवरला, सायडीन कांय बाबा एक बोर्ड ना, कांय ना। आतां हेंकां कोणें पळोवपाचें? पुलीस स्टेशनार फोन केल्यार पुलीस स्टेशन सांगता आपणें तें लागना। पब्लीक सेफ्टी ही पब्लीक सेफ्टी कोण पळयता? काम दिलें, पयशे जोडले गेले असं जावपा जायना। पब्लीक सेफ्टी मेन आसपा जाय। खंयचें काम केलें म्हणटरी, खंयचें काम घेतलें म्हणटरी बाबा लोकांक कितें त्रास जातले, जनरल पब्लिकेक रूट कसो आसा, डायवर्शन कशें करपाचें हें कोणा हिंग कांय पडून गेलें ना। हो अंधाधून हिंग चल्ला। आनी स्कुला पयलीं हांव मागता आमगेली कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्युनिसिपल एरिया स्कुला पयलीं जे फोंड पडला सगळे हे रबर हें घालून बेगीन बेगीन फील करचें म्हूण, नाजाल्यार मोठे इन्सिडंट जावचे पयलीं हे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ते म्हाका कांय खबर आसपा ना, सरकारांनी घेवची। म्हणल्यार सगळो धुल्ल आमकां घेवचो पडटा। आमची सामकी हे जाल्यार सामकी व्हेहिकल्स आंगार येतात, तांकां सायड मेळना। आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार सगळी पायप फोडून उडयल्या, नळाचो आमकां इश्यू खूब
उदकाचे सामके ते डिगिंग करता तेन्नाच पायप फुटतात मागीर ते सारकें करपा बेगीन वचनात आमी धांवची पडटा ते हांगा थंय अशें करून आनी खूब सामकी अंधाधुंदी चल्ल्या ह्या रस्त्यार आतां पावस येतकीर आनी कितें जातलें सांगूंक शकना मागीर आतां इस्कॉला भुरग्यांक बी कितें त्रास जाता स्कुलाक भुरग्यांक त्रास जातले आतां हॉलिडे म्हणून आमकां कळना मागीर स्कुला भुरग्यांक चलून वचत्या भुरग्यांक खूब त्रास जातले ते गाडयोय सुटना सारक्यो रस्तो इतलो ल्हान जाला सगळें दोनी सायडीन खणल्या आनी थोडे आहा ते खणल्ली तशेंच आहा ते फिलअप ना कांय ना एटलीस्ट फिलअप करून तरी ताजेर कितलो मातशी तरी हे करपा जाय आनी ती साम बुकबुकीत माती जाल्या पावसान सगळी गाडी भितर वचपाची आनी एक्सिडेंट आनी वाडटले आतांय खूब जातात गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात घरफोडी आणि चोरयेच्यो घडणुकांनी दिसपट्टे वाड जायत आसा. फकत घरां न्हय, स्कुलां आणि क्लबूय आता चड करून चोरये खातीर लक्ष केंद्रीत करपाक लागल्यात. हालींच घडिल्ले घडणुकेत बायडा चिंचणी हांगच्या अवर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबात चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयल्या. एका अनोळखी मनशान क्लबात घुसून जागो तोडफोड केलो आणि नवे ट्रॉफी वांगडाच सुमार 2 लाख रुपया चोरले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी बायडा तो क्लब आसा, ह्या क्लबा आसा आनी काल राती ह्या क्लब हाऊस आसा तितूंत चोरी जाली आनी रातची चोरांनी जवळ ह्या आलमारी आसले पयशे, तेंगे डॉक्युमेंट, ट्रॉफी, ज्यो ट्रॉफी हाडल्यो त्यांची फायनल आसलेले फाल्यां हे सगळी चोरून व्हेले कडेन आसा. चड म्हणटा जाल्यार हांची पयशे हांच्यो ट्रॉफी आनी डॉक्युमेंटेशन हे चड कशी चोरांनी कशी लॉकर फोडल्या ती पळया तुमी आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा. हांगा चोर जे आसात हे आतां बारीक बारीक जे क्लब आसात हेय फोडपा लागले कडेन आसात. देवळां फोडपा लागली, तुगेले घर फोडपा लागले, बँक फोडपा लागले, ह्यो असली मोठमोठे आस्तमान जेन्ना फोडपा लागतले आतां ते बारीक फोडपाची तयारी तेंची चालले कडेन आसा. आनीक कुंकळ्ळे पुलिसांन तेणी कंप्लेन केले कडेन आसा, पुलीस येवनूय गेले कडेन आसा आनी तेणी आज म्हागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन पुलिसेन ह्या कल्प्रिटांक धरचे आनीक आमची जे डॉक्युमेंटांनी जे कितें फायनला खातीर फाल्यां हावजीचे बी जे पयशे आसले हे आमकां मेळोवन दिवचे म्हणून कित्याक फाल्यां तेंची फायनल आसा. फाल्यां फेस्त आसा आनी फेस्ता एवरी इयर ते मॅच खेळटा आनी फाल्यां फायनल आसा आनीक हे जी फायनलाची जे कितें आसा जे तेणी एकट्यान करून दवरले प्रायज आनी एनोलॉपी तेतूंत पयशे आसले टिमी दिवपाचे हे सुद्दां आज चोरांनी हांगच्यान चोरून गेले कडेन आसा. तूं केन्ना चोरी जाली आनी केन्ना कळ्ळें तुमकां ते? काल राती जाली ती चोरी आनी आमी सकाळीं येयले ग्राउंड साफ करपा म्हणून. तेतून त्या भुरग्यान सगळ्यान चोयले देर लॉक मोडो आहा ते आनी तेतून कळ्ळें आमकां भितरल्यो वस्तू ना जाल्यो, विनर ऑफ रनर्स ऑफ ट्रॉफी ना जाली आनी बारीक बारीक आमगे जे हावजी कितें थोडो इन्कम कितें आसलो तोय ते सांगता ना जालो म्हणून. म्हणजे आतां आलमारी फोडून तुमगे सगळ्यो आलमारी फोडून सगळें लॉकर मोडून डॉक्युमेंट बी कितें आसले ते वयले तेमी कितें केलें तें खबर ना. प्लस गोल पोस्टा एक नेट तिजून ते पोल बी आसले ते मोडून उडयले तेमी. कितें दिसता तुका ह्या हेजेर पुलीस कंप्लेन बी केल्या तुमी? पुलीस कंप्लेन केला आनी पुलिसांनी कॉपरेट केला आमकां आनी सांगिल्लें आमी आमकां आमी हेल्प करतले म्हणून आमकां आनी बेगीन सोदून काडले. कितें दिसता तुमची हें आसा मॅच आसली फायनल आसलें? फाल्यां फायनल आमगेलें, फाल्यां आमगे फेस्ता आमी सदां फायनल करता. सो हे आमकां दुसरें पार्ट जाला, पयलीं एक पार्ट जाल्लें आमगेलें हे भाशेन. सो 2022 सो आमी तितलें हें घेवना कित्याक हें जातलें अशें म्हणून. तो हें चड जाता दुसरें पार्ट जालें आनी हे भाशेन जालें जाल्यार मुखार हें फ्युचर भुरग्यांक बरें आसपाना कित्याक आमी भुरग्यां लागून कोताय आनी जायत भुरगे आहा यूथ आहा हे युथा लागून आमी जायत हें कोताय एक्टिविटी करता. सो हे भाशेन जालें जाल्यार ते भुरग्यांचे आनी फ्युचरान कांय जावपाना हे भाशेन करून दिना जाल्यार. आनी पुलिसेन बेगीन हें करचें म्हणून मागता. पुलिसेन आमकां हेल्प कोत म्हणून सांगिल्लां आनी हांव थँक्यू म्हणटा तेंकां. हें आमकां सांगिल्लें तेमी बेगीन कोतले. सकाळ कळ्ळें भुरगे ग्राउंडाचेर येयल्ले मातशें ती साफ करपा कितें करपा येयल्ले तेन्ना कळ्ळें की कितें तरी जालें म्हणून. मागीर तें रोखडा प्रेसिडेंट आहा ताका इन्फॉर्म केलें. प्रेसिडेंट चोयल्यार सगळें भितरलें हें जालां आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार रमेश बाब हे कितें हे आमी हो धाकटोसो वाडो हे वाड्यान जायते भुरगे आहात हे कितें तांकां फॅसिलिटीज मेळपाक जावं कितें तांकां फुटबॉला लागून हें करपा म्हणून आमी हें कोताय वर्सा वर्सा टोर्नामेंट कोताय. आनी तेका लागून भुरग्यांक कितें खंयच्यान फ्युचरा वचून दुसऱ्या क्लबान खेळप म्हणून आमी कोताय.
पूण अशें करून समज कोण तर आमचे हें करून हें केलें जाल्यार तें बरी वस्त न्हू. तेका लागून हांव मागोता सगळ्यां कडेन आमकां हे भाशेन कॉपरेट जावचें. आमी आमगे वाड्यांतले जावं जावं कोणूच दुसरें जावं हे भाशेन करप न्हू. आमगे भुरगे आमी हे गांवचे आनी हे वाड्यांतले म्हणटरी भुरगे तुमगेले भुरगे कोणाले कोडे भाव आसतले आनी कोण आसतले कोणाले चेडे आसतले म्हणटरी तेमी चिंतूं जाय बाबा हे कितें करता आसतना ते आपल्या भुरग्यांक त्रास जातले म्हण फ्युचराक. तेका लागून हे कोण कोला ते मनशांनी मातशें प्लीज नेक्स्ट टायम एसो वस्त आजनेर करची न्हू. आनी फ्युचर सगळ्यांनी मेळोन हे वाड्या पासत हे गांवा पासत आमी आनी ह्या फ्युचर भुरग्यां खातीर कितें करचें? भुरग्यां पासत आमी फकत कोताय आमी आतां आहाय जाले आमी फकत व्हड सिनियर आहाय आमी तांकां बॅकअप कोताय. तेमी फुटबॉल मातशें मुखार वचे आनी ते आपणाक गेम बी वाडोवन हें करता म्हणून आनी आमकां वाड्यांकूय बी नांव हाडचें म्हणून तेका लागून आमी तेंचे पासत कोताय. तेका लागून हांव मागता भुरग्यांकूय बी आनी दुसरो जो कोण आयज हे आमकां त्रास केले त्या लोकांनी मातशें चिंतचें आनी हे फुडाराक वचचें न्हू म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशिश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नुस्त्याची पावणी करून कुडतरेचे थळावे आपले पोट भरतात. आधी हे शेत भायल्यांक दिताले पूण आता 100 शेतकार एकठांय जावन शेताची पावणी करतात. कुट्टरी मायतोळेत 100 शेतकार एकठांय येवन फिश हार्वेस्टिंग करतात. वाठारांतलो हो कोमुनिदादचो बांद आदी भायल्यांक पावणेंक दिताले पूण आतां थळावे 100 शेतकार हे फिश हार्वेस्टिंग करून पोट भरतात. तरेतरेचे नुस्त्यांचो आस्पाव आसा, पळयात. 2-4 वर्स जाले आतां आमी शेतकार ऑप्शन करताले. 2-4 वर्स जाले आमी शेतकार आमकां दोत्ताय आनी आमी ऑप्शना पयशे आमी हारी करताय. सो दॅट कितें जाता खंयच्या एक टायमार कितें जाता ऑप्शन करताय मरे आनी उदक केन्ना सुकयताय शेत माल जाताय. सो आमी ते म्हणजे शेता लागून मेन इंट्रस्ट पडटा शेताचो. फिजिकल्चर सेकंडरी, मेन इज एग्रीकल्चर. वी हॅव टू सी द इंट्रस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. सो आमगे ते जायता कमिटी आहाय ते जायत हार्ड वर्क करता हें करताय. पयलीं ऑप्शन जातालें आतां तें ऑप्शन बंद केलां. थोडो तें 4 वर्स जालीं आमी न्यू ब्रीड घाताय. खंय फिशरीसा डायरेक्ट फिशरीसा एग्रीकल्चरान घेवन ब्रीड घाताय आनी हें करताय. आनी सगळीं शेतकारां आशिल्लीं म्हणटा मातशी उमेद येता. कळ्ळें तुका सगळ्यांक बरे भाशेन खावपाक मेळटा, नुस्तें खावपाक मेळटा आनी पयशे मेळटाय. जे पळय कोण ऑप्शनां करता तितले आमी दिताय. आतां ऑप्शन म्हणटो 2.5 लाख घाल म्हणटो आमी 2.5 लाख शेतकारांक हेका दिताय, कमिटी दिताय. कमिटी दिली म्हणटरी शेतकारांचें पोट भरलें आमचें पोट भरलें. कितले शेतकार 100 मायज आहाय. पयलीं तुमी न्हंयचें उदक येतालें न्ही भितर? हय हय ते नातुराल येताले. जालें 20 वर्स फुडें ते पयलीं आमी ब्रीड घालनासलें आमी. त्यो सांगतो पयलीं ब्रीड घालनासलें आमी. पयलीं नॅचरल येताले. पयलीं नॅचरल येताले. आतां कितें करताय चोय फास्ट पडलो ना लोक काटाड घाताय ब्लॉक करताय. नुस्तें आनी चडपाक दिताय. पयलीं हत्ते पडटाले मागीर आडूय पडटाले. नातुराल घालनासलें. आतां न्यू ब्रीड घाताय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. शिरगावचे फामाद लयराई देवीचे जात्रेक आयज सुरवात जाली. ही जात्रा गोंयांतली एक व्हडली जात्रा जातूंत गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले लोक व्हडा संख्येन येतात. आयज राती देवीचे पावित्र्य होमखंड पेटयतले. पळयात गोंयभर पातळिल्ल्या जात्रेचे कांय भक्तिमय खीण. तुमकां खबर आसतली मे म्हयन्यान ही शिरगांवची जात्रा येता आनी गोव्यातली सगळ्यात व्हडली जात्रा. आनी अशें कितें जाता हांगा म्हणजे मे म्हयन्यान म्हणल्यार खूब गरमी आसता. हे लोक भुरग्यांक बायलेंक सगळ्यांक घेवन येता आनी परत हांगाच रावता. ती वचना जात्रा जायसर म्हणजे धोंडूच येता आपल्या फॅमिलीक घेवन. मागीर तेंचे सेवे खातीर आमी हॉटेल लायता म्हणजे तेंकां बरें कितें थंड मेळोली, खावपाक मेळोली. ती काय परत घरा वचूं शकना म्हणजे वाळपयच्यान लोक येता, त्या सावड्डेच्यान कडल्यान येता. कितें आसा एकूच असो म्हयनो येता जात्रेचो की एक शिवराक जाता आनी मनीस एकदम साफ उरता आनी 5 दीस कशे म्हणजे सगळें कितें हांवें ते विसरून आमी 5 जाण देवीचे हितून रावता. एकदम मन साफ उरता आनी सगळें एनवायरमेंट सगळें साफ उरता. घरा कडेन सगळें एनवायरमेंट साफ उरता.
आवळी लेराने सरी पितांबर मिरी सोडी हजार कुंकू लाविला कपाळ बर कळे माई हजार बर लेरा बसली घरात झोप देईचा नऊ दिसा दसरा वारीला डाव्या दिवशी तोशी सर चोगले उभे लहराईक नमन करून तिचा एक आशीर्वाद घेता. हांव एक्च्युअली म्हाका गांव शिरगांव रावता म्हापसा आनी हे आमचे सगळे जे फ्रेंड आसा ते कोल्लेकर आसा, म्हापसाकार, वास्कोकार आनी आयज आमी एक म्हयनो शिवराक रावतात आनी बाकीचे अशें नॉन वेज अशें कांयच खायनात आनी 5 दीस आमी येवन हांगा रावतात आनी बरे भशेन सगळे एकामेकाक मेळोन मिसळून रावतात. हांगासर हेच आमी जेवण करता न्हू तितून आमचें मन भरून वयता सगळें. 30 वर्सांनी सारकें हांव हें हेल्प करता हांगासर अशें. ओणाचो अंदून नेवो धोंड जालो. म्हाका खूब पयलीं वर्सां इच्छा आसली म्हणल्यार अंदून हांव रावलो. आमी दोणांचें करता, आमकां उमेद दिसता. आमचे वाड्यार दोण आसता न्हू, सगळे बुंटोबान येता, सगळे आमकां उमेद वर्सान आमी येता तशें दोणांचे आनी हेल्प करता. बोश्यो धुता, हे ताटां काडटा, पाड घालता, हे करता, सगळें पुसता बिसता सगळें करता आमी. हे सगळें हेल्प आमकां मजा दिसता, बरें दिसता. आमचे दोण आमच्या हेतून आहा म्हणून माटवान. आनी कोणूय हांव मागता कित्याक आमचें एक घर कशें आतां कोणूय एक जर धोंड जाता ते घर ल्हान आसता, धाकटें आसता, तो ते कितें तेंची वेवस्था जायना, तेंच्यांनी हांव मागता आमकां संपर्क सादचो आनी तेंच्यांनी हांगा येवचें. आमकां उत्सव दिसता. एकदम उत्सव म्हणजे जाण्यासाठी उत्सव वाडलेलो आम्हाला. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेजा एफए पंगडान देंपो एससीक 2 विरोधात 1 गोल फरकांनी हारायलो. फातोड्डा खेळामळारी फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात. डॉन बॉस्को ऑडिटोरी खेळामळार जाल्ले GFA अंडर-15 डिव्हिजन 1 लीग मॅचीस सेजा एफए पंगड जैतिवंत जावन उदेलो. सेजा एफए खातीर मेजॉयस गोस हाणें 2 गोल मारले, जाल्यार देंपो एससी खातीर वासू रेडकारान 1 गोल केलो. शेवटाक सेजा एफए पंगडान देंपो एससीक 2 विरोधात 1 गोल फरकांनी हारावन जैत जोडले. पळयात रंगलेलो खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. शेनवारा जाल्ल्या पावसाक लागून राज्याक उष्णतायेंतल्यान व्हडली सुटका मेळ्ळी. 15 तारखेमेरेन चड पावस पडपाचो अदमास आयएमडीन दिला. गडगड आनी खर वारे घडटले. आयएमडीन येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून भायर सरतना फावो ती जतनाय घेवपाक विसरू नाकात. गोंयांत कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाक लागला. मंगळार मेरेन चड पावस पडपाचो अदमास आयएमडीन दिला. गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शिटकावणी आशिल्ल्या नागरिकांनी भायर सरतना जतनाय घेवपाचो सल्लोय दिला. चडवत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. पावस पडपाची शक्यताय 13 ते 16 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास. धुके पडू येता. फुडल्या 5 दिसांत तापमान थीर. सोमारचे तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.